आज आणि काल म्हादय रिवरची सॅलिनिटी पळोवपाक दोन सायंटिस्ट जे रुडकी ही जी सायंटिस्ट संस्था आसा तांचे मार्फत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जे नॉमिनेट केले त्या गोंयांत आयल्या आणि हे गोंयांत अणकुंबी कळसा बंडोरा त्यानंतर साखळी त्यानंतर वयलो भाग जो आसा थंय पर्यंत ते येवन सगळें चॅक करून गेले अशें आमकां कळ्ळें. म्हजो मेन प्रश्न हांगा तांकां विचारपाक जाय किंवा मुख्यमंत्र्याक किंवा वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक की ह्या दिसाक तुमी जी सॅलिनिटी चॅक करता ज्या जाग्यार 150 इंच पेक्षा वयर पावस पडटा थंय तुमकां सॅलिनिटी सारकी मेळटली काय कितें काय फाटल्या दारान तांचे प्रोजेक्ट कर्नाटकाचे प्रोजेक्ट एप्रूव करून तांकां NOC दिवपा खातीर तुमी हें करता. कारण सॅलिनिटी इन गोवा ही हायस्ट सादारण फेब्रुवारी मार्च एप्रील आनी मेत आसता आनी ती साखळे सारक्या वाठारांत न्हय कारण साखळेच्या वयर मोठें धरण आसा आमी हणजुणें धरण आनी ह्या धरणांतल्यान जेन्ना उदक सोडटा तेन्ना नॅचरली सावें उदक सलायन वॉटरा मेळटा तेन्ना ती सॅलिनिटी आपोआप कमी जाता. ह्या दिसाक सुद्दां कुमारजुवा कॅनलांत सॅलिनिटी कमी आसता, उसगांव सायडीन सॅलिनिटी कमी आसता, पाळी सायडीन सॅलिनिटी कमी आसता. कित्याक कारण वयलें जें म्हादयचें उदक येता सावें उदक हें सगळें थंय पसरलेलें आसता. हांव वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक जे कोण ते सायंटिस्ट आयले तांकां आनी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की फेब्रुवारी 15 तारखे नंतर नॉट फेब्रुवारी 15 मार्च 15 एप्रील ह्या भितर आनी 15 एप्रील ते 25 मे पर्यंत जी सॅलिनिटी सबंद रिव्हरींत वाडटा ती फक्त तितले पुरती मर्यादीत चॅक करूं नाका. खांडेपार ब्रिजा कडेन सादारण 15 फेब्रुवारीच्यान ते 25 मे पर्यंत सॅलिनिटी टेस्ट करा, सॅलिनिटी पळयात ती कशी वाडटा आनी ती सॅलिनिटी अप टू ऑपा पसून 500 मिटराचेर कशी पावता हें सगळें थंय पळयात. उगीच कितेंय रिपोर्ट धाडून शेवटच्यो NOC कर्नाटका सरकाराक कश्यो मेळटल्यो हें पळोवं नाका. जर मुख्यमंत्र्यान तांकां पत्र बरोवन हें सगळें सारकें करपाक लायलां जाल्यार हेंय मुख्यमंत्र्याचें आनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराचें कर्तव्य आसा. आनी हो जी सॅलिनिटी तांणी आतां जो रिपोर्ट सेंट्रलाक धाडला वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट थंयचो इमिजिएट तो रिपोर्ट आमकां आमचे जे गोंयचे सायंटिस्ट आसा तांकां दाखोवचो, तो ओपन करचो विधानसभेत आनी सगळ्या लोकांक सांगचें की सॅलिनिटी ह्या दिसाक कितली आसतली. कारण म्हज्या म्हायती प्रमाणे ज्या कडेन हे लोक गेल्या थंय लोवेस्ट सॅलिनिटी तांकां मेळटली आनी तो रिपोर्ट जर थंय गेलो आसत जाल्यार दे वील एप्रूव देयर प्रोजेक्ट. आनी जें कितें आमी म्हणटा की मे म्हयन्यांत एप्रिलांत आफ्टर डिसेंबर सॅलिनिटी वाडटा तें सगळें आमचें कागदापुरतें आनी उलोवपा पुरतें मर्यादीत उरतलें. ही नोंद मुख्यमंत्र्यान आनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान घेवची आनी त्या प्रमाणे हें सगळें जें कितें चल्लां कळसा बंडोरा आनी हें जें डायवर्शन उदकाचें मलप्रभा रिवेरेन तें बेगिनात बेगीन बंद करचें आनी लोकांचो जो प्रश्न 25 वर्सां नंतर जो येवंक शकता तो आतांच तांणी सारको करचो आनी लोकांक योग्य न्याय दिवचो.